आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हो आयज चर्चेचो विषय जावन रावला। फाटल्या कांय वर्सां तंत्रगिन्यानाच्या क्षेत्रात एआय हो सगळ्यांत चड चर्चेचो आशिल्लो ट्रेंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान शिक्षणा सयत मनशाच्या जिणेंत वेगवेगळ्या गजालींमदीं प्रवेश केला। महत्वाची गजाल म्हळ्यार एआय तंत्रज्ञानान शिकप खूप मजेशीर आणि सोपें जाला। आता ह्याच एआय तंत्रज्ञानाचे मजतीन केरळाच्या एके शाळेंत एक मजेशीर गजाल केल्या। ही गजाल म्हळ्यार एआय शिक्षक। हे शाळेत एआय शिक्षक विद्यार्थ्यांक शिकयतलो। तुमकां ऐकून अजाप दिसतलें, पूण हय, ही गजाल सामकी खरी। आयरिस ही एक ह्युमनॉइड रोबो। तिचे रूप, रंग आणि स्वरूप मनशावरी असले तरी तो एक एआय रोबो असा। ह्युमनॉइड रोबोचे उक्तावण गेल्या महिन्यात तिरुवनंतपुरम हांगासरल्या उच्च माध्यमिक विद्यालयात जालें। मेकर लॅब्स एज्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेडाचे मजतीन ह्या रोबोचे उक्तावण जालें। दरेका विद्यार्थ्याची गरज आणि प्राधान्य विचारात घेऊन आयरिस प्रभावी शिक्षण दिवपाक सक्षम आसा खंय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।